देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. म्हाका 24:12 वोळ 1-12. जेजू मा याज्ञिका कडेन धर्मशास्त्रियां आनी जाणट्यां कडेन वापर्यांनी असो उलोवंक लागलो. एका मनशान दाकाचो मळो लायलो, ताचे भोंवती आडो घालो, गाण्या कोलंबी कातरली, पारो करपाक एक गोपूर बांदलो आनी तो कुलवाड्यांक कुंबल्यांक दिवन आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी काळ पावतोच मोळ्याच्या पिकाचो आपलो वांटो कुलवाड्या लागचो घेवचे खातीर ताणें एका चाकराक तांचेशी धाडलो. तांणी ताका धरून मार दिलो आनी रिकामो परतून धाडलो. दुसरे फावट आनीक एका चाकराक ताचेशी धाडलो आनी तांणी ताची तोकली फोडली आनी ताका बेमान केलो. नव्यान ताणें दुसऱ्या एकाक धाडलो आनी तांणी ताका जिवेशी मारलो. आनी धाडलोल्या 100 तांणी थोड्यांक बडयले, दुसऱ्यांक जिवेशी मारले. म्हज्या पुताक बिडयतले अशें चिंतून निमाणो एकलोच उरलोलो ताका आपल्या चड मोगाच्या पुताक ताणें शेकी ताचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी एकामेकाक म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात ताका जिवेशी मारुया आनी दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका दवरलो, ताचो जीव काडलो आनी ताका मोळ्या भायर काडून उडयलो. आतां मोळ्याचो दोनी कितें करतलो? येतलो कुलवाड्यांचो नाश करतलो आनी मोळो दुसऱ्यांक दितलो. तुमी पवित्र पुस्तकांतलें हें वाचूंक ना बी? जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जाल्लो कोणशा सोदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्यांव. ते ताका गोड दवरूंक सोदताले, कित्याक ताणें ही वपार आपणाक लावन सांगली म्हूण ते बरे सोजमोले. पूण लोकांक भियेले आनी ताका सांडून गेले. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. याज्ञिकाचो सेरमांव जायते जाण दुसऱ्याक लायतात आनी अशें म्हणटात, फादर, तुवें तांचें बरेंच काडलें न्हय. आयज देवाचें उतर आमकां लावूंक शिकुया. फारिसेव धर्मशास्त्री जेजून सांगलोली वपार आपणाक लावन ताचो नाश करूंक सोदताले. आयच्या दिसा ही वपार आमच्या जिविताक लावन आमची नवसोळणी करुया. ही वपार संवसाराचे गिरेस्कायेची खबर सांगता. ताचे भुलोवणे वरवीं आमी एकामेकाचे नश्ट कोत्तात. जें आमी आमच्या भावां भयणींक कोत्ता तें आमी जेजू सवें कोत्ता. तर आमच्या जिवितांत जेजूक पयलो वयलो जागो दिताना ताच्या तत्वां प्रमाणें स्वताची आनी नितीची मनशां जावंक वावरुया. चोरून, नागोवन, फटोवन एकठांय केली गिरेस्काय आमकां बऱ्याक पडना. आमेन.